Join SL Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. गोवा 365च्या खबराचित्रांत येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरयेक पळय आयच्यो हेडलायन. पोर्ट कायद्याक लागून मुरगांव बंदराचेर उरचें ना राज्य सरकार आनी मुळाव्या स्वराज्य संस्थांचें नियंत्रण, म्हणटात समाज वावुरपी. पोर्ट कायद्याक केलो खर विरोध. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत 17 आनी 18 वेर पडो येता पावसाचो शिवर. 3 दिसां उपरांत तापमानातूय जातली वाड, हवामान खात्याचो अदमास. स्पोर्टिंग क्लबाची यूथ क्लब मनोराचेर मात. मार्कुस मास्केरान्साचो एकोडो गोल थारलो निर्णायक. आनी आतां खबरो विस्तारान. हालींच पास जाल्ल्या पोर्ट कायद्याक समाज वावुरप्यांनी खर विरोध केला. ह्या कायद्याक लागून मुरगांव बंदराचेर राज्य सरकाराचें नियंत्रण उरचें ना खंय. हो कायदो मुरगांव बंदराक सरकार आनी पंचायत तशेंच पालिका ह्या मुळाव्या स्वराज्य संस्थांच्या नियंत्रणांतल्यान भायर दवरतलो अशें तांचें म्हणणें. कोळशाची हाताळणी बर्थ एक्सटेन्शनाक लागून मुरगांव बंदर आदींच वादाचो विशय जावन रावला. कांय तेंपा आदीं नाफ्ताच्या विशयाक लागूनय बोवाळ पडलेलो. तेन्ना मुख्यमंत्र्यान कसले तरी चवकशे विशीं सांगिल्लें, पूण उपरांत मात कांयच जालें ना. आतां निलेश काब्रालाच्या कोतान गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कायद्या प्रमाण कोळशाचे हाताळणीक लागून मुरगांव बंदराचेर मर्यादा घालतले खंय. पूण पोर्ट कायदो पास जाल्या उपरांत हे फकत उलोवपच जावन रावतले अशें समाज वावुरपी म्हणटात. ह्या कायद्याक लागून एमपीटीक उत्तर आनी दक्षिण गोंया मेरेन जमीन संपादन करपाची मेकळीक मेळटली असो भंयय तांणी उक्तायलो. The Major Port Authorities Bill 2020 has been passed by Parliament last week and is soon set to be a law. Sections 22 to 25 of this new law have a tremendous ramification for a small state like Goa. What these provisions envisage is that the Major Port Authority will have unfettered power to develop, carry out construction, to reclaim any land and water area within its port limits and appurtenant lands and within its port assets. Port limits of Murmugao Port are along the Zuari River up to Kortalim Ferry Point, including both the banks up to Raj Bhavan, and then they turn south towards Welsam Beach and then Betul Port. Now, this new law empowers the Major Port Authority to carry out development, reclamation, construction within its port limits without prior permission of the state government and local bodies, and in supersession of any plans prepared by the state government and local bodies. The Regional Plan of Goa, the ODP of Vasco da Gama, the Municipalities Act, the Panchayat Act, the Town Planning Act, the Goa Land Revenue Code shall not apply. In fact, there is a provision in this new law that the Major Port Authority shall prepare its own master plan, and in case there is a conflict between the Major Port's master plan and the state government's master plan, the Major Port's master plan will override the state government's master plan. This draconian bill aims to regulate, operate and plan for the jurisdiction which extends for 53 long kilometers, which extends from Betul in the south to Taligaon in the north and includes the estuarian villages in the Zuari Bay. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. सिंधुदुर्गात केल्ल्या वक्तव्या गोयचो आवाज संघटनेन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचेर फोग काडलो. स्वयंपूर्ण गोंय, मोपा विमानतळ आनी गोंय वैजकी महाविद्यालयाचेर मुख्यमंत्र्यान केल्ल्या वक्तव्या संघटनेन ताचेर उतराचे फार पेटयले.
सिंधुदुर्गात जाल्ले एक कार्यावळीक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हजेरी लायिल्ली. गोंयचो आवाज संघटनेच्या कोंतान मुख्यमंत्री जे पद्दतीन उलयलो ते प्रमाण तो खंय महाराष्ट्राच्या फेवरान काम करतलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सुरू केल्ले आत्मनिर्भर भारत येवजणेच्या वेळारूच हांगासर स्वयंपूर्ण गोंय येवजण चालीक लागिल्ली. तेन्ना मुख्यमंत्र्यान जे उलोवप केल्ले ते आनी कालचे उलोवप हाचे मदीं तफावत आशिल्ल्याचे संघटना म्हणटा. सिंधुदुर्ग गेलो आनी 3 विशयांचेर तो उलयलो. पयलें म्हळ्यार संपूर्ण गोंय म्हणपा लागलो जावपाचें ना. तुमकां खबर आसा खुबशे लोकांनी एक स्टेप घेतलो की हय आमी आत्मनिर्भर जावया, आमी गोंय स्वयंपूर्ण करया, सेल्फ सस्टेनन्स करया, आमी कोणाचेर डिपेंड जावचें न्ही. कित्याक त्या टायमार भाजी पालो येवपाचें बंद जाल्लें, आमचे प्रोविजन्स येवपाचे बंद जाल्ले. तेन्ना आमकां कळून आयलें दॅट वी आर डिपेंडंट ऑन अदर रिजन्स वीच कॅन बी रिवर्स्ड अँड वी कॅन बी सेल्फ सस्टेनिंग. आतां तूंच वेता सिंधुदुर्गाक आनी सांगता वी कॅन नेवर बी स्वयंपूर्ण म्हण. इट इज सेल्फ डिफिटींग. वॉट इज दी स्पेशल लव फॉर सिंधुदुर्ग? आमी विचारूंक सोदिना तुजें कितें प्रॉपर्टी बिपर्टी कितें गेल्या, बट तूं थंयच रावूंक सोदता तांचेर डिपेंडंट. मोपा आयल्यार तुमकां म्हणटा टुरिजमाक फायदो जातलो. कितें पिशापणां उलयता. यू आर गॉन टू सिंधुदुर्ग अँड यू आर नॉट अवेर दॅट देर इज सिंधुदुर्ग एअरपोर्ट वीच इज नोन एज चिपी एअरपोर्ट. थंय एनी टायम ऑपरेशनल जावपाचो आसा म्हण फ्लायट देंवलें, टेस्ट जालें सगळें. इट इज जस्ट मॅटर ऑफ टायम. दे आर मुवींग फास्ट फॉरवर्ड फॉर द टुरिजम. आनी तूं सांगता मोपा एअरपोर्टाचें उलयता थंय तुमकां फायदो जातलो म्हण. तूं फक्त तांच्याच फायद्याचें उलयता. लास्ट पार्लमेंटरी इलेक्शनाक कॅम्पेनिंगाक गेल्लो थंय म्हणटा सगळे तुमी गोंया या आपूण तुमकां जॉब दिता. अरे आमचे यूथ खंय वेतले? आमचे यूथ अनएम्प्लॉयड आसा, तांचे चिंतीत ना. GMCन आयज तुमकां खबर आसा कोणूय वच आमचे गोंयकार गरीब लोक वेता. थंय जमनीर दवरलेले आसा तांकां स्ट्रेचराचेर, बेड ना म्हूण. आतां तूं तांकां सांगता कम यो गोंया यो, तुमकां GMC फूल फेसिलिटी दिता म्हूण. मात्तूय तुका गोंयचो मोग ना. सारकेंच विकून दिले. आमची जमीन दिली, आमचे दर्या गेले, पणजे विकून दिले कासिनो. आतां मोपाय वेता. सगळी आमची शेतकामत्याची जमीन व्हेली तुमी. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. साळ पुनर्वसन करून सुमार 21 वर्सां जाली. अशें आसलें तरी गोंयच्यान साळ पुनर्वसनाक जोडपी रस्तो मात अजून जावंक नाशिल्लो. आतां खंय खरी रस्त्याचें काम चालू जालां. तिळारी धरणग्रस्तांक हांगासर हाडून वसयिल्ले फाटल्या 20 वर्सां सावन पुनर्वसनांतले लोक रस्त्याची मागणी करताले, पूण कोणेच कानामनार घेवंक नाशिल्ले. आतां खंय तरी रस्त्याच्या कामाक सुरवात जाल्या देखून लोकांनी समाधान उक्तायलें. महाराष्ट्र आणि गोवा यांचा संयुक्त प्रकल्प असलेल्या तिळारी धरणग्रस्त या ठिकाणी आम्ही साळ पुनर्वसनमध्ये धरणग्रस्त म्हणून घर बांधून राहत आहोत. गेली 20 ते 25 वर्षाची आमची या ठिकाणी अशी परिस्थिती होती की एक आयर्न किंवा एक बेड असावं तशी प्रकारची परिस्थिती होती. दोन्ही बाजूने कनेक्टिंग रोड नसल्यामुळे अनेक समस्यांचा सामना आम्हाला या ठिकाणी करावा लागत होता. गोव्यातनं आमच्या पुनर्वसनमध्ये यायला म्हणजे साळचा जो मुख्य रस्ता आहे तिथून पुनर्वसनमध्ये यायला आता हा रस्ता करतायत. आमची परिस्थिती अशी होती की समजा एखादा दुर्धर प्रसंग म्हणा किंवा आरोग्याची काही सुविधा असेल तर ती आम्हाला घ्यायलासुद्धा गोव्यात किंवा महाराष्ट्रात जाणं शक्य नव्हतं. मात्र हा रस्ता होत असल्यामुळे आरोग्याची सुविधा, रेशन कार्ड असतील, सिलेंडरच्या गाड्या असतील किंवा आमची इतर जी वाहतूक आहे ती आम्ही आता गोव्याशी कनेक्ट होतो आहोत. ही खरोखरच आनंदाची बाब आहे. गोवा 365 खातीर साळांतल्यान महेश गोवेकार. कोरोनाचे सावट आसून लेगीत मडगांवां कार्नावाल व्हडा उमेदीन मनयले. रंगबिरंगी आनी तरेकवार चित्ररथ पळोवपाक लोकांनी बरीच गर्दी केल्ली. Welcome to my kingdom of Goa. I, King Momo, hereby declare the carnival festivities open and reign supreme during these 3 days of carnival. I invite you, one and all, to witness the annual grand event of Carnival 2021. I give my subjects full liberty
forget all the travails of life. Relax, be happy, make merry, and enjoy. For life is worth living. Eat, drink, and make merry, but responsibly. I, King Momo, would like to thank all our frontline workers, our COVID warriors, our health workers, our administration, volunteers, and all the other silent workers for working tirelessly and putting their life at risk and making Goa a safer place for us today. जगातली सगळ्यात व्हडली लसीकरण मोहीम राबयत भारतान 28 दिसान 82 लाख लोकांक कोरोनाचे वासीन तोपले. लसीकरण मोहिमेत पयलो डोस घेतिल्ल्या लाभार्थ्यांक आता वासिनाचो दुसरो डोस दिवपाक सुरवात जाल्या. 82,63,858 लोकांक आतां मेरेन कोरोनाचे वासीन तोपले. फाटल्या 24 वरांत 2,96,211 जाणांक कोरोनाचे वासीन मेळ्ळे. लसीकरण मोहीम राबोवपाक उत्तर प्रदेश सगळ्यांत फुडें आसा, जाल्यार गोंयांत 12,949 जाणांक कोरोनाचे वासीन मेळ्ळे. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. स्पोर्टिंग क्लब दी गोवान यूथ क्लब ऑफ मनोराक 1-0 गोलान हरोवन गोवा प्रो लिगांतली 17वी मॅच जिखली. ही मॅच म्हापशेच्या धुळेर स्टेडियमाचेर जाली. स्पोर्टिंग क्लबान सुरवेक आक्रमक खेळ केलो. क्लबान गोल करपाच्यो कितल्योश्योच संद वगडायल्यो. दुसऱ्या अर्दांत मात मॅचीचे चित्र बदल्ले. यूथ क्लब ऑफ मनोरान आक्रमक पवित्रो घेतलो. 71व्या मिनटाक यूथ क्लब ऑफ मनोराक फ्री किक मेळ्ळी, पूण निकोलस फर्नांडिसाक गोल जाडयेचो वेध घेवपाक जमलो ना. उपरांत 84व्या मिनटाक मेळिल्ले संदीचो लाव घेत स्पोर्टिंगाच्या मार्कुस मास्कारेनसान गोल केलो. ह्या एकोड्या गोलाच्या बळग्यार स्पोर्टिंगान ही मॅच जिखली. And I have with me the head coach of Sporting Club, the Goa, Francisco Savio Vaz. Many congratulations. A win finally. What do you take from this match? See, actually we need badly these 3 points because we can put pressure on the top team, and we played. We created chances. First half we at least missed 3 or 4 chances. Then we were under pressure because the ball was not going in. Finally, our senior most and experienced striker Marcus Mascarenas scored a lovely goal crossed by Myron Fernandes. We've also seen in the first half that you guys dominated the entire half and you all missed many. You started off for almost 3 corners in the first 15 minutes. What went wrong over there? Actually, everything was going good, but at the last, the final touch was not going inside. So that was big hectic, you know. Marcus, finally a score. You have made your name on the scoreboard. How do you feel? Yeah, I feel very good to score and very happy. Thanks to God for this.
something positive that you will take back home from this match for you? Yeah, we dominated the game and created chances, but not going inside. Luckily, we held a goal. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान क्लिंटन डिसुजा. इंग्लंडात दुसरे टेस्टीच्या दुसऱ्या डावात भारतान 1 विकेट वगडोवन 54 धांवड्यो केल्यो. पहिल्या डावात भारतान 329 धांवड्यो केल्या उपरांत इंग्लंडचो डाव 134 धांवड्यात आटोपलो. दुसऱ्या दिसाचो खेळ सोंपलो तेन्ना रोहित शर्मा 25 जाल्यार पुजारा 7 धांवड्यो काडून खेळटाले. रविचंद्रन अश्विनान 5 विकेटी घेत पहिल्या डावात भारताक 195 धांवड्यांची आघाडी मेळोवन दिल्ली. ते उपरांत भारताचो ओपनर शुभमन गिल बेगीन आउट जालो. दुसऱ्या दिसाचो खेळ सोंपलो तेन्ना भारता कडेन 249 धांवड्यांची आघाडी आशिल्ली. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत 17 आनी 18 तारखेर पावसाचो शिवर पडूं येता. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. फुडल्या 2 दिसांत तापमानात व्हडलोसो बदल जावचो ना. उपरांत तापमानात 1 ते 2 डिग्री सेल्सियसात वाड जावं येता. मळब निवळ आसतले. सकाळ फुडें धुक्याची कुपां दाटून येतली. चडांत चड तापमान 33 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 20 ते 22 डिग्री सेल्सियस आसतलें. उण्या तापमानात व्हडलोसो बदल जावचो ना. पणजे सगळ्यात उणें 19.8 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.